ते पेडणेच्याच भुरग्यांक दिवपाक जाय। आणि येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड पळय जो आहा तो अनकंडिशनल म्हणजे कायद्या प्रमाणे एज पर लॉ पळय जो आहा तो आमकां मेळपाक जाय। तर लँड लुजराक मेळटलो किंवा अमक्याच पंचायतीक मेळटलो, अमकीच संख्या दितले तशें ना। अनकंडिशनल जे पळय कायद्या प्रमाणे आहा त्या प्रमाणे कायदो फॉलो करून सरकारान तो दिवचो अशी आमची स्पश्ट मागणी। तामणकर बाब, हे आंदोलन आहा न्हू खंय तरी मोडपा खातीर कोणी तरी प्रयत्न केला अशें दिसता। तुमी काल एक प्रेस कॉन्फरन्स पणजे घेतली, तितून तुमचो जो सूर आहा तो दिसता की हे आंदोलनान राजकीय हस्तक्षेप जाला आणि हे आंदोलन फाटीं काडप आंदोलन करत्यांक, आणि जो तुमची मूळ मागणी आहा त्या मागणी खंय तरी दिशाभूल डायवर्ट करपाचो हो एक प्रकार आसलेलो तो जाल्लो। आनी काल म्हणजे जेन्ना आमी क्लियर पळय आमचो प्रोग्राम धरला 2 तारखेक, जेन्ना आमी पयलीं 12 जाण देवस्थाना ते वचप, मागीर थंयच्यान हांगा येवप ग्रावंडार, आनी ग्रावंडार सगळे जे आमचे कोण वक्ते आहा ते उलोवन सगळ्यां कडेन विचार विनिमय करून आमी फुडलो निर्णय कितें तो घेवप, म्हणजे 3 तारखेच्यान कितें करप हेचो निर्णय घेवप। म्हणून ज्या तरेन पळय थंयसर सगळे पळय जे हे घडले पळय न्हू, परत जे इन्सिडेंट सगळे घडले, मागीर थंयच्यान परत मुख्यमंत्र्यान आपयले गेले आनी मागीर परत सांजच्यो मिटिंगो जाल्या आनी ताका कांय निर्णय येवप ना। म्हणजे खंय तरी राजकीय हस्तक्षेप करून काही लोकांक थंय घुसोवन तांकां ते आंदोलना ते हायजॅक करपाचो प्रयत्न जालो। पूण हांव अभिनंदन करता सगळे जे आमचे पेडणेचे बांदव आहा पळय तेंच्यांनी आपली युनिटी काल पर्यंत दाखयली, खंयचेच परिस्थितीन ते वचपाक तयार नासले घरा कडेन। खंय तरी तांकां मागीर एक रिक्वेस्ट करून की 2 दीस ते थंय रावताले म्हणून तांकां आमी रिक्वेस्ट करून, आनी त्या ग्रावंडाचेर सुद्दां जर आंदोलन जालें जाल्यार लक्ष वेधी जावचें ना। आमचें कितें आहा, लक्ष वेधपाक जाय, म्हणजे फाल्यां जे कोण पळय एअरपोर्टार जे लोक देंवतले पर्यटक वगैरे पळय देंवता तेंचें लक्ष वेधपाक लागून आमकां जे आमी कित्याक निशेध करता सरकारचो हो मुद्दो इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावपाक जाय अशी आमकां इच्छा। पूण खंय तरी बऱ्या पैकी जर ताका प्रसिद्धी मेळटली, आमी कित्याक बेकायदेशीर मागना सरकारा कडेन। हांव परत सांगता, जे मोटर व्हेकल एक्टान पळय आहा तेच सरकारान त्या भुरग्यांक दिवचे आनी आमी ते सगळे दाखोवन दितात। आयलँडाचेर थंय बसतले 3 रस्ते मदीं, हय मदीं ना सायडीक जो जागो आहा। फाल्यां इनॉग्रेशन फाल्यां कितें तरी स्टार्ट जाता, तर फाल्यां तुमचें कितें आसतलें तें? तेच न्हू, आमी ते धरणे धरपाक फाल्यांच्यान चालू जातलें। एकंदर सुदीप तामणकर कित्याक नाका तांकां डिस्कशन करपा खातीर अशें दिसता न्हू? आतां पळय जे सगळे जाण पळय वयता पळय तांकां ते खंयच्यो नाका त्यो गोश्टी सांगता। येलो ब्लॅक टॅक्सी कायद्यान प्रोविजन आहा, पूण ते सांगता ना येलो ब्लॅक रंग दिवपाक मेळचो ना, ब्लू रंग मारचो पडटलो किंवा एपाक जॉयन जा, खंयचे गोवा मायल्स हाडटा दिता। आनी सगळे भुरगे जे आहा तांकां कायद्याचें ज्ञान नासलेल्या कारणान तांकां कन्फ्यूज करून सोडटा सगळे। हे बरोबर न्हू। कितें आसा, जेन्ना संकटां येयल्या कोणाचेर, आतां प्रमोद सावंत जो आहा हो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो, ताणी वेगवेगळी आंदोलनां केल्या त्या वेळाचेर, आमकां सपोर्ट करपाक त्या वेळाचेर आंदोलनां केल्या। इवन हांव मुद्दम नमूद करता, एजमा सुद्दां जो एक त्या वेळार दिगंबर सरकारान आमकां लागून लायलो तेन्ना प्रमोद सावंतान भारतीय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून निशेध केल्लो ताचो आनी मोर्चा घेवन गेल्लो। तेन्ना आयज दुर्दैव म्हणजे कितें, मुख्यमंत्री पदाचेर पावल्या उपरांत लोकांची आंदोलनां अशी चिड्डुपाचो प्रयत्न जाता। आपणाचे गाराणे घालतले की एअरपोर्ट बेगीन स्टार्ट जाता आनी थंयसर आमकां संदी दिवची म्हणून। 11 डिसेंबराक इनॉग्रेशन जालें, 5 तारखेचेर उक्तावण जालें, फ्लायटां येतली। सो अशा हेतून वाहतूक वेवस्था कशी आसची आनी आमकां कशें प्राधान्य मेळटलें हेचे खातीर प्रत्येक असोसिएशन थंय गेले, कांय जावंक ना गजाली। आनी ही सुद्दां आतां फाल्यांचें आंदोलन स्टार्ट करच्या खातीरूय सरकारूच जबाबदार, आमी जबाबदार ना ताका। जे आमचे मागणी आसले ते आमी स्पश्ट केले, सीएमान कितें सांगलेलें चर्चेक तुमी येया, निर्णय आमी मागीर दिता म्हणून। चर्चा जेंची सोंपना, म्हाका याद जाता त्या चर्चेन जशें सीएम साहेबान आमकां सांगलें हिशोब घातलो टॅक्सींचो अशें तशें, सो म्हाका तेन्ना उगडास येयली की असेंब्ली सेशनात पर्रीकर भाईन ते हेचो क्षत्रेचो हिशोब घालून तेणी भाशण दिल्लेलें 15 मिनटाचें, ते म्हाका तेन्ना याद जालें। आनी म्हाका दिसना की बाबा तांकां तरी खबर आसा कितें आमकां सांगूंक सोदतात ते, सगळे कन्फ्यूज आसा। आनी अशें तरी दिसता म्हाका तरी की हेतून ह्या सगळ्या घटनेन
कोणचो तरी पर्सनल इंटरेस्ट आसा, पण पर्सनल इंटरेस्ट असल्या शिवाय आमकां ते ऑप्शनां दिवंक शकनात न्ही. आमचे मागणे कितें आसले, आमकां स्टँड दिया, नोटिफायड करा. दनपारा चर्चा जाली, आमी कितें सांगले, आमकां स्टँडाशी मतलब आसा, बाकीचे आमचे गजाली न्हय. सो आमकां फोर्स करतात की बाबा हे ऑप्शन आसा, हे ऑप्शन आसा, तुम्ही हय चला, नाजाल्यार आमी तुमकां इतल्योच गाडी दिता, मर्यादीत करता. सो अशें दिसता की सरकार एक दिवंक सोदिना, कंडिशनां घालता, आनी हेतून ह्या सगळ्या हेतून खंय तरी इंटरेस्ट असल्याशिवाय अशा गजाली घडनात. तितलो आमी टायम दिलो. तांच्यांनी डिस्कशना पयले आमी प्रत्येक चर्चेक आमचो सहभाग दाखयलो. 13 मिटिंगो जाल्यो 13 मिटिंगे जाल्यो. सरकारान. आतां सरकाराकूच खबर आशिल्ली की शेड्यूल डेट विमानाची 5 तारखेक आसा म्हणून. इनॉग्रेशन कोणी सरकारानूच ठरयलां. सो हेच्या पयलीं 6 म्हयने कोणी हांचे हात बांदलेले की बाबा आरटीएची मिटींग घेवन ते नोटिफाय करपाक, आनी तुमकां कितलो टायम जावो. सो हे वेळ काडून धोरण कित्याक सरकार करता ताचोय आमकां व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. आमी तेणी सरळ विचारले की बाबा हे कोणाची, आमकां आतां ते कितें विचारता, तुमचे कडेन गाडयो आसा, आमी कितें गाडी हाडून घरा कडेन हाडून पार्क करून दवरपाचे, ताचो इन्स्टॉलमेंट कोणी भरपाचो. तुमकां जर खबर आशिल्ली जाल्यार तुमी 2 महिने 3 महिने पयलीं आरटीएची मिटींग घेवन तो स्टॅम्प नोटिफाय केल्लो, तुमी सांगलेले नंबर ऑफ टॅक्सीज कितले, त्या प्रमाणे आमचे भाव जे आसा टॅक्सी वेवसायान किंवा टॅक्सी वेवसायान येवंक सोदता ते त्या प्रमाणे गाडयांची अरेंजमेंट करतले. आतां आमी सरकाराक ते सरळ सांगला, तुम्ही नोटिफाय करा, आमकां 2-3 महिन्याचो टायम दिया, आमी आमकां जितले गाडयो जाय तितले आमी अरेंजमेंट करता म्हणून. हेचेर जर सरकार वेळ काडून धोरण करतले जाल्यार संप कसो खंयच्या आधाराचेर हे करपाचें.